म्हजे स्टॉल गेल्या खेपे कॅन्सल केले आणि त्या जागेर जे डिपॉझीट आणि बाकीचे घेतलेले पळय ते म्हाका दिसता ट्रेजरीन घालूंकूच ना पयशे. म्हणजे हो गव्हर्मेंटाचो एक्चुली वेस्ट ऑफ मनी जाता. सेकंड थिंग कितें जे कॅन्सल केले पळय आनी ज्या थोड्या ऑर्गनायजेशनान अपोज केल्ले म्हापसा पिपल्स युनियन आनी बाकी कोण कोणांनी अपोज केल्ले आनी रिटर्न येतले आनी DMAन ते मागीर हांगा सांगून कॅन्सल केले. आतां कॅन्सल कित्याक केलें ताजी इन्क्वायरी जावंक ना. वी डिमांड इन्क्वायरी ऑफ पयलींचे जे कित्या खातीर कॅन्सल जाले, घोटाळो आसलो, कोण भितून हें आसा पळय तेचेर इन्क्वायरी करची. आयज पळयता की आमी पर्रीकार आनी 2 फावटी विजीट घातली, 4 फावटी CM आसतना म्हापशाचेर केन्ना घालूंकूच ना. आतां हो 4थे फावट तेजे CM आतां डेव्हलपमेंट जातलो. म्हाका दिसता की ताका डेव्हलपमेंट म्हापशाचें नाका, ताका फक्त आमदाराक रिप्लेस करपाक जाय आनी कोणाक तरी आतां सगळें धरून जे सरकार केला पळय तशें कोणाक तरी धरून एक मिनिस्टर ताका तयार करपाक जाय. परत केले तुमी सांगा आमी जेन्ना म्हणटा की म्हापशाकारांक आनी हो हेंचो बाबुशाचो पॅनलाचो की आपूण 33% आपूण जे रिजर्वेशन दितलो आनी म्हापशाकारांक दितलो, युथांक दितलो, ते खंय गेले? तेमी ऑप्शनार पळयल्यार तुमकां ते 33% ना कांय ना ओपन आनी डॉमिसायल सर्टिफिकेट ना, हे मेन आहा. म्हणजे 15 वर्साची डॉमिसायल नाका, कोणी गांवा वयलो येयलो आनी ते शॉप घेवं शकता. म्हणजे तुमी म्हापशा विकपाक येयल्या अशें.